पाचवो गुलाबी हळडुळो रंगांचो खेळ होळी। गोय सध्या होळी खेळपाक सज्ज जाला। ल्हान भुरगीं तांच्या आवय बापायक घेवन बाजारांत पावल्या। तरेतरेचे रंग तशेंच तरेतरेच्यो पिचकारी। 150 रुपया ते 1,500 रुपया मेरेन पिचकाऱ्यो आसा आनी भुरग्यांच्या डिमांडाचेर लोक त्यो विकत्यो घेतात। बाजारांत दोन तरेचे रंग आसा, एक सादो रंग आनी एक हर्बल रंग जावं लोक आयुर्वेदिक रंग म्हणटा ते। पण डिफरन्स आसा तो पयशांचो। 100 ग्रामाचे साद्या रंगाचे पाकीट जर 10 रुपया जाल्यार तुका हर्बल वा आयुर्वेदिक ह्या कलराचे 45 रुपीजाक पडटा। पयशांक लागून खंय लोक मातशे सादोच कलर घेतात। ह्या वर्सा नवीन म्हणजे तुका आता हर्बल्स कलर्स मेळटले तुका। तेतून बलून्सान न्यू वेरायटी दिल्या, डायरेक्ट तुका शॉर्टकट डायरेक्ट उदक भरूंक मेळटा तुका। आनी मास्क आतां येयल्या, सगळी मास्क घालून भोंवता आनी इवन कलर्स तुका आतां येयल्या ते बरे येयल्या। सो हेतूंतल्यान आतां हर्बल आनी हे जे केमिकल कलर्स आसा म्हणटा ते खंयचे प्रिफर करता? एक्चुअल आतां पर रेट तुका आतां हे नॉर्मल कलर्सूच लोक व्हरता चडशे। हर्बलाची रेट तुका मातशी चड हाय आसता। They want to come for holy preparations and they wanted to buy colors and all those pichkaris and all balloons. So that is how I've come in. Okay. Yeah. So there are two types of colors in market. The one which is so called chemically treated and one is herbal. Right. So तुम्ही खंयचे प्रिफर करता? आम्ही ते पेटल वन्सूच प्रिफर करता, पण कितें जाला मार्केटान हे केमिकल्स टोटल झिरो जाल्यारूच that petal is value. Because you take the petal ones and the others get chemical ones, so it becomes zero. Okay. So it is, I think government should take a strict norm that all the chemicals has to be banned totally in the market, and herbal they should promote. Okay. Even if possible, they should give it at subsidy rates or whatever it is. Even 1 year they can try out free colors which can be given to the market so that people get aware of those. So आज तू खंयचे पिचकारी घेतले? पहिले तुवें पिचकारी? हय। तुका खंयची आवडल्या? म्हाका ती थंयसर आहा ती गनवाली आवडली। गनवाली। आणि तुका? अजून हांवें डिसायड करूं ना। डिसायड करूंक ना। व्हाट अबाउट यू? सेम। गनवाली। You are also buying one? No. He's become big now. डिझनी कॅरेक्टर आनी थोड्याचे भुरग्याचे प्रत्येकाची चॉयस कित्याक कार्टून डिफरंट जाता न्ही त्या प्रमाणे भुरग्याचे सिलेक्शन आसता। हो आशिल्लो बाजारांतलो होळयेचो मूड। चेतन गवसा बरोबर अपर्णा बडिगर, प्रुडंटा खातीर।